Sirach, Chapter 20. उगी रावप आनी उलोवप. जायते पावटी फावो न्हय त्या वेळार आनी गरजे भायर धोपकावण्यो फावो जातात. तरी आसतना उगी रावता तो चोत्रायेचो शाणो मनीस आसता. राग दामून रावलोल्या परस धोपकावप कितलें बरें. आपली चूक मानून घेता तो खास्त वाटायता. बोळान नीत करूंक सोदता तो एके चलयेचें निर्मळपण बोश्टावंक सोडटल्या एका इजड्या भाशेन. उगी रावता ताका शाणो मानतात आनी चड उलयता ताचो द्वेस कोत्तात. एकलो जबाब दिवंक नकलो जावन उगी रावता आनी दुसरो केन्ना उलोवंक जाय तें समजून उगी रावता. फावो तो वेळ आयल्या शिवाय एक शाणो मनीस उलयना, पूण बडबडपी पिश्याक तो वेळ केन्ना येता तें समजना. चड उलयता ताका कोणूच लागीं धरिना. दुसऱ्याचो हक बळकायता ताचो द्वेस कोत्तात. विरोधा भाशेचीं विधानां. वायट नशीब जायते पावटी येस हाडटा आनी बरें नशीब तुका लुस्कोणांत घालता. कांय पावटी एक देंगी तुका कसलोच फायदो दिना, दुसरे पावटी ती तुका धुपेट दिता. जायते पावटी भोवमान तुका ओकमान करपाचो आसता आनी जायते पावटी सामके निमाण्या जाग्यावेल्या मनशांनी आपली तकली वयर काडून ते मानाचे जाग्यार पावल्यात. जायते पावटी सवाय दरेन खूब वस्तू घेता, पूण उपरांत 7 पावटी ताचेर खर्च कोत्ता. शाणो मनीस आपल्या उतरांनी मोग जिखता, पूण पिश्यान केल्ल्या उपकारांक मोल आसना. मुर्खाचे देंगयेचो कसलोच फायदो जायना, कित्याक तो आपले वस्तूचो फळ 7 पावटी काडटलो. तो थोडेंच दिता आनी चड आशेता. एका पेरगांव घालतल्या भाशेन तो आपलें तोंड उगडटा. जो आयज दिता आनी फाल्यां परतून मागता तो सामको वीट हाडपा सारको मनीस. पिसो म्हणटलो, म्हाका इश्ट नांत, म्हज्या बऱ्या कोन्या खातीर म्हाका आभार फावो जायनात. म्हजें खातात तेच म्हजें वायट उलयतात आनी खरेपणी ते लोकांच्या हांशाचें कारण जातात. हांशाचें कारण जातात. फावो न्हय तसलें उलोवप. जीब निसळलोल्या परस पांय वाटेर निसळल्यार अदीक बरें. हेच परी एका खोट्या मनशाक निसणटण अजापांनी सांपडायता. उलोवपाची रीत नासलोलो एक मनीस एका पिश्यान थांबोन आसतना परतून सांगलोले एके काणये भाशेन. एका पिश्यान सांगलोली वोपार कोणूच कानार घेना, कित्याक तो ती फावो त्या वेळार सांगिना. गरीबकायेक लागून ज्या मनशान पातोक आदारूंक ना, त्या मनशाचें अंतस्करण ताची शांती बिगडावची ना. पिश्यांच्या फुड्यांत उलोवपाक फाटीं सरशी जाल्यार तूं तुजो स्वाभिमान ओगडावंक शकता. ना म्हणोंक तुका लज दिसता देखून एका इश्टाक खोटी भासावणी दिता आनी गरजे भायर दुस्मान कोत्ता. फटींगपणां. फटी मारप म्हणल्यार एक मनशाच्या स्वभावाचेर काळें खत, पूण शिस्त नासलोल्याच्या वोंटार तें सदांच आसता. संवय वचना तसल्या फटिंगा परस एक चोर अदीक बरो, पूण दोगूय निसणटणाचे वाटेन चलतात. फटी मारप एक वीट येवपाक सारकी संवय. तो सदांच अपमानांत जियेता.
जाणवाय शाणेपणान उलोय आनी तूं संवसारांत फुडें सोदतलोय. चतूर मनीस महान मनशाक आवडटात. दोत्तोरी कोसता ताका भरपूर पीक जाता. व्हडल्या मनशांक तूं मांडलय जाल्यार ते तुज्यो चुकी बक्षितले. उपकार आनी देंग्यो बऱ्या मनशाचे लेगीत दोळे वांकडे करूंक शकतात. तोंडाक गुड्डो मारलोले भाशेन वायटाचेर वायट उलोवपाचें ते आडवारतात. लिपयलोले जाणवायेचो आनी सोदूंक नासलोले गिरेस्तकायेचो फायदो कसलो? आपलें पिशेपण दांपून दवरता तो आपणाकूच जाणवाय सांबाळून दवरता ताच्या परस अदीक बरो. देवाचें उतर हें.